Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 मगच्या बाबांनो तुमकां समी सांग एक बरी सांज मागता आनी हो एका घंट्याचो वेळ आमी समिया संगी करता आसतना हो वेळ तुमकां पवित्र जावं देवाच्या कृपेन भरिल्लो जावं तुमच्या काळजाचे अत्रेक देव तुमकां देव म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांव जेसू. अर्गांव जेसू. होगलाब जेसू. होगलाब जेसू. कीर्तन 40 आनी 2 वळी. जशे मेरू वाळच्या जरीक अतिरिक्ता तशे हांव तुका अतिरिक्ता देवा. जिव्या देवाक हांव ताणयता. केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामोळ देखतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गांव जेसू. अर्गांव जेसू. होगलाब जेसू. होगलाब जेसू. मगच्या भाव भयणो आज आमी हर एकलोय ह्या देव मंदिरांत जिविताच्या जरीक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक ताका मेळोवंक ताच्या लागीं उलोवंक आमचें सूख दूख सांगोवंक आनी ताच्या जिवंतपणाच्या मुखामळाचो तो परसळ पळोवंक आमी हांगासर आयल्या. देखून आज आमी हो वेळ सुमयाक समर्पण करता आसतना ते आमचे काळजाचे अत्रेक तो आमकां दिवं. कीर्तन 66 2-3 वळी. भोव सुबीत मागणें आमच्या काळजांत एक गडीभर दोळे दामपण तुमी मागा. जावं तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुजें परजळीत मुखामळ आमचेर दिश्ट घालूं. तुजो आशिर्वाद आमचेर कुटुंबाचेर आज आमी मागतल्या हर एकल्याचेर आज ह्या माध्यमा मुखांतर हे मागण्यांत वांटेली जावच्या हर एक पिडेस्त भाव भयणीचेर सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद पडूं. आनी आज आमी काळजांत हांव तुजें दैवीक मुखामोळ पळोवंक आशें येता. हांव त्या मुखामोळाचो परजळ आमचेर पडोवंक आशें येता. हांव हे जेजू पुनर्जिवंतपणाचो तुजो मुखामोळाचो दैवीक परजळ तो जैतसो परजळ आज आमचे वयर तूं घाल आनी आमकां आशिर्वादीत कर. देमी घालया आनी आमी काळजाच्या व्हडा अत्रेगान ताणेन ह्या जिविताच्या जरींत आमची काळजाची ताण बगोवंक तसो आशिर्वाद घेवंक आतां आमी दिमेर पडून हांगासर अल्तरेरियमच्या जेजूक आराधन करून नमस्कार करया. आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्य घे अभिजात घे आराधना नमना आराधना नमना ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಹೆ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ. ಓ ದೇವ ಗುರುದೇವ ನಮನ ನಮನ ನಮನ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನು ಹಾಗೆಯೇ ಓ ಪ್ರಭುವೆ. ನೀ ಕರುಣೆಯ ತೋರುತ್ತಾ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾ
ಮನುಷ್ಯರ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತಾ ಸಂತೈಸುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಬಡವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಆ ದೈವ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿದಂತಹ ಪ್ರಭುವೇ, ಇಂದು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ, ಕರುಣೆ ತೋರುವ ದೇವರು, ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರು. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ, ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಹೆ, ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಹೆ, ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ. ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ. ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಯೇ, ಆ ದೀಪ್ತಿಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವ ಪ್ರಭುದೇವ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ. ಆ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಯೇ, तुम्ही में सो पुरसड तू सुमिया, पुनर्जीवनपणाच्या जैत सो पुरसड तू सुमिया. मरणाचेर पातकांचेर चड वायट शक्तीचेर जैत वेल्ली पुरसड तुजो सुमिया. जिविताक उठोवन आमकां सगळ्यांक जिवीत दिल्ल्या सुमिया, आज या पवित्र येवकरिस्तांत तुजी महिमा परसळटा. तुजें जैत आमकां उठोवन दिसता. बापाक विधेय जावन मानवण तुवें भेटयल्लें सॅक्रिफीस आज महिमेवंत जाला. ये जेजू, महिमेवंत जेजू, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू, आमच्या सगळ्यांच्या काळजांत ऊस वाडपाकोणच्या जेजू, तुका आराधन नमस्कार आनी होगलाप. तूं आमचो स्वामी, तूं आमचो देव, सरपडोवन करता हांव तुका नमस्कार. महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿಹೆ, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तिय ನೀನಾಗಿಹೆ, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ. ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ, हात आमी उबारया, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, समानाचे सगळे उबारया. ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಷೇಕಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah, hallelujah. वंदन जेजू, आराधन जेजू, hallelujah, hallelujah. महिमा तुका असमिया जेजू, गुलाब तुका असमिया जेजू, महिमा तुका असमिया जेजू, hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgan Jesu. Örgan Jesu. Glab Jesu. Glab Jesu. महिमा Jesu. महिमा Jesu. स्तुति Jesu. स्तुति Jesu. बशिया संत अंसेल म्हणटा येसुमिया आमच्या देवा सगळ्या आमच्या काळजांत हांव तुका अत्रेग अशें तुजी कृपा आमकां दी अशें आमी अत्रेगले वरवीं आमी तुका सोदूंक आनी मेळोवंक तुका मेळिल्ले वरवीं तुजो मोग करूंक मोग केल्ले वरवीं तुवें आमकां सोडयिल्ल्या पातकाचो आमी तिरस्कार करूंक फावो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgan Jesu. Örgan Jesu. Poglab Jesu. Poglab Jesu. मगचे भाव भयणो आमकां जर तर संतोश जाय जाल्यार यशस्वी जाय जाल्यार समाधान जाय जाल्यार दोन संगती भोव गरजेचे. एक अत्रेग आनी एक आमकां आशा आसा जाय. तो अत्रेग आसल्यार मात्र आमचे भितर ती एक उर्बा जिवंत उरता आनी आमी त्या वस्तू खातीर सोदता आनी आमकां मेळटा आनी ते आमकां संतोश दिता. कोणाच्या काळजांत अत्रेग ना आशा ना तो मनीस केदाळाय शेळयल्लो भिजल्ल्या कोंब्या बरी म्हणटात ताका तें मेळजें म्हणल्यार आशा आसना. आशा खंयसर आसा थंयसर आमकां आमी सोदता मेळटा आनी आमी तें संतोश आमच्या काळजांत आमकां भोगता. आज आमी इतले पयस जावन लगीत हांगासर आसा हो वेळ आमी सुम्या खातीर दिता. आमचें काळजाचें अत्रेग आमी वाडय जाय. आमची काळजाची आशा आमी सुम्या तें चड आनी चड करी जाय. हो वेळ जर तर इतलो वेळ आमी करसिता तो वेळ पवित्र जावंक तो वेळ कृपेन भरोवंक तो वेळ आमकां फळादीक जावंक तो वेळ आमी देवा संगी सुम्या संगी एकवटून रावंक आमच्या काळजांत एक जिवंत अत्रेग निरंतर आमच्या काळजांत तो वाळोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेसु. Örgan Jesu. पोगळाब जेसु. Poglab Jesu. महिमा जेसु. महिमा Jesu. स्तुती जेसु. स्तुती Jesu. आमची आशा खंयच्या खातीर आमचो अत्रेग खंयच्या खातीर तो आतां आमी सुमयाक उसारया. तुमचे जबाब सुमया हांव आशेता आनी लालयता. सुम्या हांव आशेता आनी लालयता. सुमया हांव आशेता आनी लालयता. सुम्या हांव आशेता आनी तुमचे हात लालयता. जोडाव आमचे हात काळजाचेर दवरा. तुमचो अत्रेग संपूर्ण सुमयाक समर्पण करा. सगळी तुमची आशा आनी मौन काळीज सुमयाक समर्पण करा. सुमया हांव आशेता आनी अत्रेगता आनी आशेता. सुम्या हांव अत्रेगता आनी आशेता. तुज्या स्वादीक मोगाक सुम्या हांव आशेता आनी लालयता. तुज्या कृपेच्या जरीक सुम्या हांव आशेता आनी लालयता. तुज्या बोगसणेच्या कृपेक सुम्या हांव आशेता आनी लालयता. तुज्या अगणित खाकुलटेक सुम्या हांव आशेता आनी लालयता. तुज्या भोव अमोलीक रक्ताक सुम्या हांव आशेता आनी तुज्या लालयता. पवित्र कुडी रक्ताक सुम्या हांव आशेता आनी तुज्या लालयता. पवित्र गयांक सुम्या हांव आशेता आनी तुजे लालयता. पवित्र मुखामोळ पळोवंक सुम्या हांव आशेता आनी तुजो लालयता. दैवीक संगत जोडोवंक सुम्या हांव आशेता आनी तुज्या लालयता. वेंगेंत जियोवंक सुम्या हांव आशेता आनी लालयता. तुजी बुजवण जोडोवंक सुम्या हांव आशेता आनी तुजी लालयता. जणवाय जोडोवंक सुम्या हांव आशेता आनी तुज्या भगवंत लालयता. कुर्साक सुम्या हांव आशेता आनी तुज्या लालयता. दैवीक स्पर्शाक सुम्या हांव आशेता आनी लालयता. तुज्या पिडेंतले गुण जावंक सुम्या हांव आशेता आनी अत्यंत लालयता. शांती आनी समाधान सुम्या हांव आशेता आनी तुज्या लालयता. पवित्र सभेची सेवा करूंक सुम्या हांव आशेता आनी म्हज्या भाव लालयता. भयणीचो मोग करूंक सुम्या हांव आशेता आनी लालयता. कश्टांत असल्यांक आदार दिवंक सुम्या हांव आशेता आनी निरंतर लालयता. तुजी महिमा गावंक सुम्या हांव आशेता आनी लालयता. तुमच्या काळजांत असली आशा एक घडीभर मौन रावून सुमयाक सांगा. कितें पूर आशा तुमच्या काळजांत येता सुमया मुखार गूण जावंक बरें जावंक वा पेल्याक कितें दिवंक वा सुमयाक अत्रेगान ताच्या दैवीक खाकुलटेक आशेवन मोगाक आशेवन अत्रेगून आतां काळजांत हांव एक घडीभर मौनपणी मागणी करा.
काळीज म्हजे तानेला तुका, मौन म्हजे आशेता तुका. ये तू दुनिया, ये तू सुमिया, वावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखाक. ये सुमिया, म्हज्या काळजांत ये, म्हज्या मनांत ये, म्हज्या कुटुंबांत ये, म्हज्या भुरग्यांतय भावा भयणींतय ये. आमकां तो सर्गींचो संतोश, सर्गींचें समाधान, तें वैज भलायकी आमच्या काळजाचे अत्रेग आमकां मेळशें कर. सुमिया, म्हजें काळीज तुका ताणयता, म्हजें काळीज तुका लालयता. ये सुमिया, ये म्हज्या काळजांत, मनांत, जिणेंत. ये तो दुनिया, ये तो सौम्या, ये तो दुनिया, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. आमचे हात आमी काळजावे दवरया. आमचे उद्रेक आशेला तुका, काळीस मोचे तानेला तुका, मन मोचे आशेला तुका. ये तो दुनिया, ये तो सौम्या, ये तो दुनिया, ये तो सौम्या, पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखा. पावय म्हाका त्या सर्गींच्या सुखा. काळीज मोचे तानेला तुका, मन मोचे आशेला तुका. काळीज मोचे तानेला तुका, मन मोचे आशेला तुका. अरण्यांत तुवें मन्ना खावयले, कडपथांत तुवें उदक वळयले. तान भूक थांबयल्या सर्गींच्या उत्म्या, दी भोळ म्हज्या भुकेल्ल्या काळजाक. अरण्यांत भुकेल्ल्या परचेक मन्ना दिवन तांची भूक थांबयल्या, खडपातान उदक दिवन तांची तान थांबयल्या. ये जेजू, आसच्या काळजांतावन वळच्या त्या दैवीक उदका रक्तान तूं आमची आत्म्याची तान भूक थांबयताय. ये जेजू, तुज्या पवित्र रक्ताक, अमोलीक रक्ताक, काळजांतां वळयल्ल्या पवित्र उदकाक ये म्हजें काळीज आशेता सुमिया, लालयता सुमिया, अत्रेकता सुमिया. अरण्यात तुवें मन्ना खावयले, कडपातान तुवें उदक वाळयले. अरण्यात तुवें मन्ना खावयले, कडपातान तुवें उदक वाळयले. तान भूक थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या, सर्गीच्या आत्म्या. ती बोळ म्हज्या भुकेल्ल्या काळजांत, ती बोळ म्हज्या भुकेल्ल्या काळजांत. काळीज मोचे तानेला तुका, मन मोचे आशेला तुका. काळीज मोचे तानेला तुका, आशेला तुका. कंतेन भरलेल्यांक तुवें बसयले, पिडेंत आसल्ल्यांक तुवें गोड केलें. पयस कर म्हजी खंत बेजाराय,
देतो म्हाका तुजी ससाय. ए मुगळा जेजू पिडेस्तांक गूण करून तुवें सावकसाय दिली. कडकरांक नितळ करून तुवें नवसोम दिलोय. बुकेल्यांक थाणेल्यांक खावंक दिवन तांचे आत्म्याची ताणी तुवें बागयली. आज हे जेजू म्हजें काळीज तुका चड आनी चड अतिरिक्ता. म्हजें मौन तुका आशेता. म्हज्या मोतीदसचें जायतें दूख पिडा तुका समर्पिता. ह्या जिणेंत आमचे हर एक अनवर तुज्या पांयां तळा समर्पिता. जायतें कश्ट दूख आमी अनुभव करता जेजू तें सर तूं पयस कर म्हूण मागता. हे मोगळा जेजू आज हांगासर पिडेंत आसचे जायते आमचे भाव भयणी, कश्टांत आसले आमचे भाव भयणी, गूण जायनातलें पिडा, वयसनातलें पिडा, वयस करूंक जायनातलें पिडा, विविध तरान कश्टांच्या सर पिडेस्तांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता जेजू. जेजू तुज्या दैवीक हातान तांकां आपड, तुज्या दैवीक सकत तांकां गूण करूंक जेजू. जेजू आपड जेजू, गूण कर जेजू. तुज्या कृपेन मोगान आमकां भर जेजू. कतीन भरलेल्या तुवें बुजयले, पिडेंत आसलेल्या तुवें गूण केले. कतीन भरलेल्या तुवें बुजयले, पिडेंत आसलेल्या तुवें गूण केले. पयस कर म्हजे कांत बेजाराय, पयस कर म्हजे कांत बेजाराय. दे तूं म्हाका तुजी ती ससाय, दे तूं म्हाका तुजी ती ससाय. काळीज म्हजें दानेला तुका, मन म्हजें आशेला तुका. काळीज म्हजें दानेला तुका, मन म्हजें आशेला तुका. ये तूं दर्या, ये तूं सोम्या, ये तूं दर्या, ये तूं सोम्या. आवय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा, आवय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. काळीज म्हजी दानेला तुका, मन म्हजें आशेला तुका. काळीज म्हजें दानेला तुका, मन म्हजें आशेला तुका. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. महिमा Jesu. महिमा जेजू. स्तुती Jesu. स्तुती जेजू. मगच्या भाव बहिणो, हरी एक काळीज, हरी एक मौन, हरी एक मोनेस आणि हरी एक जिवी आशेता, समाधान, संतोष. पूण आज आमी आमच्या संवसारांत पळयता ते समाधान, संतोष, निजायकी आसा गे. ह्या संवसारांत आमी पळयता झूज, खंय गेल्यार झूज. झूज भोवशेक ल्हानशा गांवांनी जाता तरी तसो परिणाम सगळ्या संवसाराचेर, हर एक जिवेचेर, खाणा जेवणाचेर, वैजाचेर आमी पळयता. पळया रशिया आनी युक्रेनाच्या झुजांत कसले आर्थीक संकश्ट सगळ्या संवसारांत. आमच्या भारतांत मात्र न्ही, इंग्लंडांत, अमेरिकांत असले गांवांनी आर्थीक संकश्ट. पळया पयलें झूज, महाझूज, दुसरें महाझूज, कितले लाखांनी लोक धूळ जावन गोबर जावन गेला. झूज धर्मामध्ये भौशा चड रगत संवसारांत वरयल्लें देवाच्या नांवान. झूज जातीमध्ये, झूज गांवामध्ये, देशामध्ये. आनी मुखार गेल्यार
आमच्या कुटुंबांत ती कांय उणें ना. आमी पाकिस्तान भारत म्हणटा जुस्ता म्हणटा ताच्या व्हडलें पाकिस्तान भारत आमच्या कुटुंबांत आसा. घोव बायलांत पाकिस्तान भायर जावन झगडटात, आवय भुरगीं झगडटात. असलें झूज निरंतर आमच्या समाजेंत कुटुंबांत घडता आसतना हें समाधान संतोश केईन तावन मुखारच्या भाव भयणीनो. पूण हें झूज भायर चलता जाल्यार निजायकी तें झूज तें जावचें न्ही. ते झुजाक थोडी कारणां आसात. जावं पुरो जागो, जावं पुरो उदक, जावं पुरो देव धर्म वा खंयचेय वस्तू. पूण नीज जावन त्या झुजाक कितें कारण देवाचें उतर आमी आयकुया. सांव पावलो ताच्या सर्गींच्या जाणवायेंत तो आमकां म्हणटा हें झूज खंय तावन आराम जावचें. कशें मनशां तें आराम जावचें. हें मनशां आनी मनशां मदलें झूज न्ही, हें एक विचित्र झूज म्हणटा. उबे रावया, देवाचें उतर आमी आयकुया. सांव पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. निमाणें एक उतर. सुम्य सवे रावून तुमी बळवंत जायचें. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायजय. देमसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्र विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कावच तुमी नेसजय. आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्ही, अंतराळार आसल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध, अंकारी संवसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. देखून तुमी देवाचें कावच नेसजय. तवळ वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मनाक मुखार रावूंक तुमी सक्तल्यात. तितलेंच न्ही, अखेर पर्यंत फाटीं परतनाशें झुजोवंक तुमकां धैर्य मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. बसया. मुखारच्या भाव भयणीनो, आमी आतां आयकल्लें देवाचें उतर. आमचें झूज केवल तें मनशा विरोध झूज न्ही. हें झूज घडटा जाल्यार ती एक सकत, ती एक अंकराची सकत, अंकराची पदवी मनशाच्या मोतेंत आनी काळजांत केजाळा रजवडकी चलयता. ते दाळा हें झूज जाता, शिवाय ल्हान ल्हान संगते खातीर न्ही. हें भायलें झूज न्ही, बागार भितरलें झूज. एक अंकराचें जैत आनी मनशाची सोलवणी आज आमच्या जिवितांत. देखून हर एक मनशा भितर एक अंकराची एक सकत, एक पदवी, एक कायदो वावुरता. देखून आज मनीस मनशा विरोध झुजता. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावलो 7 अध्यायांत 14 वळीन म्हणटा, हांव रक्त मांसाचो पातकाचो गुलाम जावंक विकललो तसलो. सांव पावलो म्हळ्यार देवाच्या मोगान पेटल्लो एक श्रेश्ठ मिशनरी. ताची जाणवाय लेखावरती जाणवाय. पूण तोच म्हणटा, हांव रक्त मांसाचो पातकाचो गुलाम जावंक विकललो तसलो. तशें जाल्यार म्हज्या आनी तुमच्या सैमांत ही ती पदवी कितें बळवंत आसूंक म्हूण चिंतया. सांव पावलो म्हणटा, जें कितें हांव करूंक जाय तें म्हाका करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हजे भितर आनी एक कायदो म्हाका गुलाम करता, म्हज्या रक्ता मांसांत तो वावुरता. देखून हांव जायते फावटी पातकांत पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गांचें आज हे सगळे संवसारांत जावचें झूज अनाहुताक कारण वा झगडेक कारण आमचे भितर आसची एक पदवी. देखून आज आमी जिखजे आसले मनशा विरोध न्ही, आज आमी जिखजे आसले भायल्या मनशा विरोध न्ही. आमचे भितर आमी झुजोवंक जाय, आमचे भितर आमी जिखोवंक जाय. ते वायट सक्तीचेर खंय आमकां जैत आसा तें आमी जैते वोन जावन आसा. देखून सांव पावलो म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्यायांत 20 आनी 7 वळींत, सैतानाक तुमी इडे दिनाकात. खंयसर पळया हो सैतान ही पदवी आमचे भितर आसा. थंय
कडे तराचे वायट आराम जाता. हांव कडले गेला थोड्या वर्सां पयले रेत्रे गेल्लो, मस्त वर्सां पयले वेता आसतना मैसूर तो हांव न्हू एक 2 वरांची कितें वाट बासार वचूंक आसलें. तिसल्या बासार बसचें म्हळ्यार बारीक कश्टाचें. कांय बासार 70-80 जाण आसले. पांय घालूंक थंयसर जागो ना. किसेगी म्हाका एका कुशीक बसूंक जागो मेळ्ळो. आनी ह्या कुशीक म्हज्या कुशीक 2 जाण चलयो बसल्ल्यो. आनी एक मोठी बायल मनीस आयली, येवन म्हणाली आमकां इल्लो जागो दिबा म्हणाली. आनी ह्या चेडवांनी बिरमो पावून तिका इल्लो जागो दिलो बसूंक. आनी म्हाकाय बरी जेम आयली. सुमार 1 घंटो उपरांत पळयता ती एक चली आनी एकल्याच्या चलयेच्या हुस्क्यार बसला. ही बसून बरें करून गरयता. किल्लो जागो दिल्लो ताका उठोवन ही घट्ट अशें बसल्या घट्ट गरयता. देखून सैतानाक जर तर आमी इडे दिता जाल्यार आमची जिणी गेल्ले बरीच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ताका इडे जायजे म्हणना तो किंचनी भितर येता. पळय आमच्या कुटुंबांत थोडे फुडें आमी इतलें बरें आसलें. ल्हान चिल्लर संगती खातीर डायवोर्स, वेगळो सार, वांटे, लढाई, कोर्ट केस वैगिनी. देखून आमचे भितर आसा ती सगत आमकां पातकान घालची वा येवकोंडा घालची वा आमकां नाश करची. भायर पळयनाकात ते हांगा झूज मार्गार जावं आमचे झूज पळयनाकात. आमचे भितर जावं आमचे आमी पळय जाय. आनी ती सगत कशें मनशाक नाश करता. बळे आदां आमकां नेवेक भुमी वैकुंठांत कांयच उणें नासलें. एक आशा, एक फळ खावंक तांकां धरणीक आपटिलें. कायन आनी आबेला मदें कांयच आस्तिगती लढाई नासली. एक मोसूर ताका आपणाचे भावाचे रगत वरयलें. सावलान मोसरान दाविदाक जिवेशी मारूंक पळयलें. अशें आमी पळयता. मग अशें भाव भयणो आमचे भितर असली एक सकत आमकांच नाश करता. देखून आमच्या कुटुंबांत समाधान ना. तुमी कितलेंय मागणें करा, कितलेंय तेसांव घाला, जर तर आमी आमच्या भितर कुटुंबा भितर आमचे भितर असले त्या काळोखाच्या अंधकाराच्या सक्त विरोध झुजोवन आमी जिखना जाल्यार आमी मोरा पर्यंत गुलामूच जावन उरता. मग अशें भाव भयणीनो कोणेय आमकां सालोसांव दिवंक जायना. देखून निरंतर आमी त्या सक्तेचेर झुज जाय. देखून सांगून म्हणटा निमाणें एक उतर, सुम्य सवे रावून बळवंत जाया. पळया जायते कडेन जायते कुटुंबांनी मागणें ना, देवाचो उडास ना, फकत आशा स्वार्थ, थंयसर ताची पदवी बळवंत. देखून आमी निरंतर सुम्यतें रावून बळवून जाय. कोलोस्करां बरयल्या पत्रांत 2:16 वळींत सांपोल म्हणटा तुमकां शिकयिल्ले प्रमाणे तुमच्या जिणेची पाळां क्रिस्त तें रोंबोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा. सदांच दिनवास जाया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गांचेसो, अर्गांचेसो, होगलांचेसो, होगलांचेसो, महिमांचेसो. महिमांचेसो. भगवंत जेम्स आल्बेरियन म्हणटा तुजें तें वस्ती करता आनी तुज्या भितरल्या व्यक्तित्वाचेर म्हणजे मौन, काळीज आनी इच्छा हांचेर आपलें स्वाधीनपण आसूं. उडास्तोरा तुमच्या मनाचेर, काळजाचेर आनी आशाचेर तुमकां एक अधिकार आसा जाल्यार, ती तुमच्या स्वाधीन आसा जाल्यार तुमी जैतेवंत, तुमी संतोश भरीत. खंय आमचें मन आमचे हातांत ना, खंय आमची काळजाची आशा बोगणां आमकां पातकान घालता. आमची आशा संवसाराक वा संवसारी संगतीक अतिरिक्ता, थंय आमचे भितर सैतानाची पदवी वावुरता. एकडे बर मावून रावया. आमी कोणाय की दुसऱ्यांचे जिणी पळोवची नाका, आमचेच जिणी पळोवया. आमचे भितर एक कायदो आमच्या कुशे विरोध आसले देखून कितले फावटी आमी निचेव केला, कितले फावटी आमी कुंसार जाला, कितले फावटी आमी राजी जाल्या, पियेना म्हूण कितले फावटी आमी भास दिल्या, हे वायट करिना म्हूण आमी कितले फावटी पाटी आयल्या, पूण तितलेच आमी जायते फावटी मुखार गेल्या. कित्याक म्हळ्यार आमचेच मनाचेर, आमचेच काळजाचेर, इच्छेचेर आमकां अधिकार नासल्या वेळार. देखून आज आमचें सगळें हें कूड, आमचें मौन, आमचें काळीज
सुमयाच्या पवित्र रक्ताक समर्पण करूया. जेजून वरयल्या त्या रक्ता वरवीं त्याच्या मरणा वरवीं ताणें सैतानाचे राज पडाव केले. आज तेंच रगत त्याच्या काळजांत तावन वळलें आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमकां सर वायटांतल्यान धुवन नितळ करचे पवित्र रगत. त्या अमोलीक रक्ताक हे आमचें कूड समर्पण करूया. आमचें मौन समर्पण करूया. आमच्या कुडीचें हर एक विश्व समर्पण करूया. साहित्यपडी आमचे भितर असली अंधकाराची सगत आमकां परतून परतून ताळणेंत घालन, परतून परतून आमकां पातकांचे गुलाम करन आमकां धरणीक आपटिता. हे जेजू, हे म्हजी कूड, हे म्हजें मोत, हे म्हजें काळीज, म्हजें मौन तुका हांव समर्पण करता. तुजें अमोलीक रक्तान जेजू म्हाका आपड. तुझे रगत तुस्माराता सुडका दिता. तुझे रगत सोम्या नव्या जीवन भरता. तुझे रगत जिडये झुजान जैतला पळयता. मुझे रक्षण सदांच करता. तुझे रगत तुस्माराता सुडका दिता. तुझे रगत सोम्या नव्या जीवन भरता. तुझे रगत जिणये झुजान जैसा पळयता. मुझे रक्षण सदांच करता. आमचे हात आमी सुमया म्हाका वचून दवरया. आमचें मौन ताका उक्तीं दवरया. आमचें काळीज ताका उक्तीं दवरया. अमोलीक त्या जेजूच्या पवित्र रक्तान तेलाय म्हाका सोम्या. तेलाय सुमया, आपोड सुमया म्हज्या कुडीचे हर एक विश्व अमोलीक त्या तुज्या पवित्र रक्तान जेजू हे सगळे म्हजे विश्व तेलाय म्हाका सोम्या. सर वायट सत्याचेर जैत व्हरोंक पवित्र त्या तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. नितळ तूं कर म्हाका. नितळ कर जेजू, पवित्र कर जेजू. पवित्र त्या सर वायट सत्याचेर जैत व्हरोंक, सैतानाच्या पदवेचेर जैत व्हरोंक नितळ तूं कर म्हाका. अमोलीक त्या तुज्या पवित्र अमोलीक रक्तान जेजू आपोड तेलाय म्हाका आपोड. सर आमच्या भुरग्यांक, युवजनांक, पिडेस्तांक अमोलीक त्या आपोड जेजू. तेलाय म्हाका तेलाय जेजू, बरें कर जेजू. पवित्र त्या नितळ तूं कर म्हाका. पवित्र त्या नितळ तूं कर म्हाका. समर्पण करूया आमचे कुटुंबाच्या सकड सांद्यांक तुमी जेजू मुखार हाडा. आमच्या कुटुंबांत जायतेपटी सैतानाची पदवी, देमसराची पदवी, अंधकाराची पदवी रसवड चलयता. आमकां झगडोवंक, रागार घालूंक, एकामेका द्वेश करूंक ती पदवी आमच्या कुटुंबा भितर वावर करता. देखून जायतेपटी समाधान आमकां ना. देखून आमचे कुटुंब आज सुमयाच्या अमोलीक समर्पण करूया. आमचे कुटुंब या अल्तरेक समर्पण करूया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एक संद्याक आमच्या भुरग्यांक, युवजनांक, खाजारी दादल्या स्त्रियांक, आमची आवय बापूय, भाव भयणी, पिडेस्त, प्रायवंत सगळे आमचे कुटुंब तुज्या पवित्र रक्तान धुवन कर, धुवन नितळ कर. आमकां पवित्र कर म्हूण जेजूच्या अमोली रक्ताक समर्पण करूया. अमोलीक त्या सगळे कुटुंब समर्पण करा. कुटुंब हे समर्पिता. पवित्र तुझ्या रक्ता. कुटुंब मुझे समर्पिता. समर्पण करूया आमची सगळी पवित्र सभा, पापसैव, सरगवली आणि यसक आणि धार्मिक आमचो मनस्ताप, मनाभेद सगळे आमी विसरून
आपोस्तांनी बांदून हाडल्या त्या बुनयादीचेर आमची पवित्र सभा बांदूंक सगळे पवित्र सभेक पवित्रत्व चलोवन व्हरूंक अंतराची पदवी नाश जावं आमचे भितरले उणेपण भरती करून जेजूच्या दैवीक सत्तेन पवित्र सभा बांदून हाडूंक सगळे पवित्र सभेक आमी समर्पण करुया. अमोलिक त्या रक्ता पवित्र सभा समर्पिता पवित्र तुझ्या रक्ता पवित्र सभा समर्पिता. समर्पण करुया सर देशाच्या अधिकाऱ्यांक रायांक मंत्रीक राज चलोवच्या प्रभुत्वांक हे सगळे राज त्या अंकराच्या राजाचे गुलाम जायन अशे स्वार्थ द्वेष सांडून सर्गींच्या राजाचे एक रूपणे जावन सता नितीचे राज चलोवंक सर अधिकाऱ्यांक रायांक अधिकार आसल्या सर त्या जबाबदारीच्या मनशांक आमी समर्पण करुया. प्रत्येक जावन रशिया आणि युक्रेनिया आणि विविध संघटन धर्मामध्ये जातीमध्ये गावामध्ये जावचे हे झूज अखेर जावंक सुमयेच्या अमोलीक रक्तान हे सगळ्या मनुष्य कुळाचे भितरले अंतकराचे सगत मोडून वचोंक हे जेजो तुवें कुर्सार बरयल्ल्या पवित्र रक्तांत तांचे मौन तांचे काळीज धुवन काड संवसारीक अंकराच्या त्या गुलामपणांतले तांकां निवारण सता रिती नितेचे रास बांदूंक हे जेजू अमोलीक रक्तान तांकां तेलाय आनी पवित्र कर. अमोलिक तुझ्या रक्ता सर्राष्ट्रा समर्पिता पवित्र तुझ्या रक्ता सर्राष्ट्रा समर्पिता. समर्पण करुया सर पिडेस्तांक कश्टांच्या भाव भयणीक जोबाक सैतानान जायते कश्ट वळवळे हाडले ताची बाबताची परीक्षा जाल्ली केल्ली तोच अंतकरसो सैतान देवसार आजनी संवसारांत वावुरता वित्राचे कश्ट संकश्ट आमकां हाडून आमचो बाबाट धंडाळयता देवाचो मोग उणें करता. तसल्या सर वायट सत्तेचेर जैत व्हरूंक कृपा मागया. सर पिडेस्तांक कश्टांच्या भाव भयणींक अमोलिक तुझ्या रक्ता सर पिडेस्तांक समर्पिता पवित्र तुझ्या रक्ता सर पिडेस्तांक समर्पिता. मागीर आमी सर पिडेस्तां बसोत जायते जाणांनी आमचे लागीं मागणी दिल्यात मागोवंक सांगला. निरासपणांत कश्टांत दुखेंत भावार्थ तरेपटी सगळो बरोवसो सांडून गेल्यार तांकां एक ल्हानशे काळजांत एक आशा आसा कांय हांव बरो जायत मागले मेळत म्हणल्यार त्या बरोवश्यान तांणी मागोवंक विचारला. ते सर मागणी आतां आमी समर्पण करुया. एक केबल ऑपरेटराच्या एका व्यक्तीक ताचे वयर केस गेल्या देखून जायते समस्या ताका उपसल्यात परिहार ताका दिवंक पडटा. ते सर समस्येन ताका परिहार जावंक एक वाट दिव ताका दाखोवंक. एका भयणीचे पांयांच्यो शिरो ते गुळे पडल्यात ती मस्त दुखीन वळवळटा त्या शिऱ्यांनी देवीक रगत वाळोव म्हण मागया. लुसी म्हणल्या एका भयणीक तिच्या गळ्यांत शेड बरोवन विशेष कश्ट जाता ती शेळीची पिडा गोण जावंक सुमी तिका आपडून. उडपी ब्रह्मावर एका भयणीक काजर जिवितांत तिका गंभीरता ना मोबायल आनी संवसारी कुशलकायेक लब्ध जाल्या कुटुंबांत समाधानाचे हातेर जावन ताणें एक बरी भयण जावन जियोंक ताका कृपा मेळोवंक मागया. लिल्ली म्हणली एक भयण एस्टोनिया म्हणल्या एका पिडेन कश्ट जाता म्हळ्यार तोंड दांपल्यार उक्ते करूंक जायना रोग जाता तसले एका कठीण पिडेन ती कश्ट जाता विचित्र पिडा ती हे सुमया तुज्या अमोलीक रक्तान तिका आपड. ग्लॅन म्हणलो तरणाटो एकाडेमीक एका परिक्षेन तो बरोवंक तो
तयारी करन आसा ताचे सगळे रेकॉर्ड बरे तरान जावंक आनी ताका बरे तरान ती सीट मेळोवंक ताका जेजू फावो करूं म्हूण मागया. शोभा कुंदापूर ह्या भयणीक तिका आयिल्लें कश्ट प्रत्येक सावन तिचो पती बरो ना, एडमीट जाला आनी जायते तरांचे कश्ट जे कुटुंबांत आसा ते परिहार जावंक मागया. सुरतकले एका भयणीचो पांय दूख तो बेगीस गूण जावंक मागया. बचपे शारेश काजर जावन जिवितांत भुरग्याचे देणे आशेता ताका भुरग्याचे देणे मेळोवंक मागया. आज मंगळुरांत बोंदेल एका भयणीचे कोर्ट सेटलमेंट केस आसा ती बरे तरान जावं तिका जैत मेळोवंक मागया. बेंदूर वालेन्शिया एका कुटुंबांत दोगां बरी नात, तांच्या भुरग्यांक जाय आसली बरी भलायकी आनी तांचो भुरग्यांनी तांकां बरे तरान पळोवंक तशेंच तांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक सुमयाक आमी समर्पण करया. बेंदूर राफायल म्हणल्यार राफायल आपल्या दुये पासत कॅन्सर पिडेंत वळवळच्या आपल्या दुये पासत मागता तिचे पिडा गूण करूंक सुमी तिका आपडूंक. बेळगांव तावन पांय दूख आसलो व्यक्ती मागोवंक ताका तें दूख गूण जाल्ल्याक तो अर्गां दिता, ताचे संगे आमी अर्गां दिवया. एका भयणीक ब्लड एलर्जी आसा, जायतीं कोरोज आंगार हे जेजू पवित्र रक्तान तिका गूण कर. सोनिया म्हणल्या भयणी बांटेराची बरी कुर्पा तिका मेळोवंक मागया. बेळगांव आलेन एंटनी तो डिग्री शिकता, बरे तरान ताका शिकोवंक ताचे नर्वसनेस पयस जावंक ताचें मानसीक वत्तड उणें जावंक मागया. मानुएल डिसोजा ताची पतीन हुशार ना, पोटांत तिका दूख आनी गांठी दूख आसा ते गूण जावंक मागता. तशेंच कुटुंबांत सूख समजणी आसली ती पयस जावन समाधानान जिवंक कुर्पा मागता. मूड भितर तावन अरण म्हणलो तरणाटो देव आपोवणेचे देणे मेळोवंक मागता. सुमी ताका आपणूंक आनी ताच्या सेवेक ताका आपोवंक. कातार थावन एक भयण आपली आवय गूण जावल्ल्याक वसोत अर्गां दिता, तिचे संगी आमी अर्गां दिवया. सिरसी तावन मेरी डायस आपल्या जाग्याचे रेकॉर्ड मेळोवंक आनी कुटुंबांत सांद्या तावन हेंचें टेन्शन पयस जावंक मागता, तिचे काळजाचे अत्रेक तिका मेळोवंक. आयरीन सल्दाना तिकली पडापड आनी तिकली दूख आनी हात पांय मुयोवचे ते कठीण पिडेन वळवळटा, सुमया तिका आपड. किनिंगोळी तावन एका कुटुंबाक बरी भलायकी मेळोवंक मागतात, ती तांकां मेळोवंक. 3 वर्सां 9 म्हयन्याचें भुरगें उलयना, सुमया त्या भुरग्याक तूं आपड आनी उलोवचे देणे दी. 2 म्हयने तावन पाट दुखीन वळवळचे एका व्यक्तीक आमी समर्पण करया, ताची पाट दूख गूण जावंक. 20 आनी 2 लाख रीण फाटी मेळोवंक आसा. कश्टाचे असाध्य म्हण जाल्यार सुमया तुका साध्य ताका पाटी ते पयशे दिवचे एक उदार म्हूण ताका दी म्हूण मागया. रोविना बरें काम मेळोवंक मागता आनी एक व्यक्ती बरें सैरीक मेळोवंक मागता आनी एकलो PCOD प्रॉब्लेमां तावन गूण जावंक मागता. हे सगळ्यांचे मागणें सुमी आयकूंक, सगळ्यांक जेजू अमोली रक्तान आपोवंक, सगळ्यांक आमी मागल्या सगळ्यांक ती देवी कृपा मेळोवंक मागीर आमी प्रत्येक जावन आज ह्या फिरगजे बसोत फिरगेचे विगार आमचे बाप फादर एंड्रू बसोत तांकां बरी भलायकी. गोळे परिशदेचे सर सांदे सांगता हे फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक तांकां जाय आसलें बरें येवजण घालूंक. हे सगळे फिरगस कुटाम एक आदर्श कुटाम जावन वाडोवंक सुमी तांकां जाय आसली कृपा दिवंक. देवीक अमृत जायते आत्मीक वावर करता, शुभ उरता, परगट करता, जायत्याच्या कश्टांत पावता, पिडेस्तांक ह्या मागण्या द्वारे तांकां भलायकी आनी समाधान हाडटा. देवीक अमृताचे सर कामां पंथाक पावोवंक तो सुमी तांकां विशेश देणया कृपेनी बरोवंक. मागीर आमी आमच्या मागण्याक आदार दिवच्या दानी बसोत जायते जाण आमकां आदार दितात, तांच्या उदार मनाक सुमी तांकां आपडूंक. आमच्या लागीं जायते जाणांनी मागोवंक विचारला, ते सगळ्यांची मागणी कश्टांत आसली, पिडेंत आसली, उतर प्रायची आमची भाव भयणी विविध आर्थीक संकश्टांत सांपडल्यांक आमी समर्पण करया आनी ह्या घडये आमी ती सर मागणी सुमयाक समर्पण करया. कित्याक म्हळ्यार सुमी आमचो देव, आमचो सुमी आमचेर तसो बरवसो. आमी मागले हर एक मागणे तो आयकता, हर एक मागण्याक तो फळ आमकां दिता. देखून सांव पौल म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्यायांत 18 वळेंत तुमी सदांच मागणे करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा.
सर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागून सदां सलया सर संदर्भांनी कश्टांत सुखांत वा खंयचेय अनवरांत पवित्र आत्म्याचे प्रेरण पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याचे सकत ताचो उजवाड ताचे देणी कृपा आमकां वायट सक्तीचेर झुजोवंक मोतीक समाधान आनी तशेंच दैवीक कृपेची जणवाय आमकां तो जोड दिता. उबे रावया. सर आमची मागणी पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण करया. सर आमचे कश्ट पवित्र आत्म्याक समर्पण करया. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबाक समर्पण करया आनी पवित्र आत्मो आमचेर पवित्र सभेचेर आमकां समेस्तांचेर देंवोन येवं. तो सत आमकां शिकोवं धैर्य आमकां दिवं बोळ आमकां दिवं संतोश आमकां दिवं कृपेन आमकां बरोवं. धैर्य दिवच्या आत्म्या प्रेमोचे दावडाय बुजोवच्या आत्म्या खंत मोची निवराय सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फाकय सर्गेच्या राजाच्या कृपे जरे देवोन ये वेगेस्त मोगाज रे सर्गेच्या राजाच्या कृपे जरे देवोन ये वेगेस्त मोगाज रे सर्गेच्या राजाच्या कृपे जरे देवोन ये वेगेस्त मोगाज रे देवाचे रूप जाल्ल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या राजाची वाट म्हाका पवित्र आत्म्या, अभिषेक कर पवित्र आत्म्या, कृपे दिलेली भर पवित्र आत्म्या, हे सर आमची मागणी तुका समर्पण करता पवित्र आत्म्या. वाट म्हाका दाखय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरे देवोन ये वेगेस्त मोगाज रे आलेलो आलेलो आलेलुया आलेलो आलेलो आलेलुया आलेलो आलेलो आलेलुया आलेलो आलेलो आलेलुया हालेलुया 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 देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर पवित्र आत्म्या घोण कर पवित्र आत्म्या निमक्तले हर एक भुरग्यांचेर आशीर्वाद घाल पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया भुरग्यांची लाभची महिमाची स्तुतीची हालेलुया 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 हालेलुया. मगच्या भाव भयणीनो जेजूच्या 3 वर्साच्या प्रगट जिणयेंत जेजून एक क्रांती उठयली. पूण जेजू कोणा वयर झुजोवंक ना खंयच्या धर्मा वयर झुजोवंक ना रोमाघरा भितर जेजू झुजोवंक ना. जेजू झुजल्लो त्या अंधकाराच्या सक्ते विरोध. आज तो जायते वंशावण ह्या वंड्याच्या रुपार आसा जाल्यार थंयसर कुर्सार ताणें त्या अंधकाराक त्या पदवेक ताणें किळयलें ताचेर ताणें जैत व्हेल्लें. देखून तो राय सगळ्या संवसाराचो अधिकारांनी पदवेन भरल्लो नितीदार आनी आमकां जडटी करचो. आज आमी मागलें सुम्या तुज्या मुखामळ असो तो प्रकाश आमचेर फंकय. तो आशिर्वाद तुज्या जैत असो तुवें जडल्लो तो जैत त्या वायट सक्तेचेर पदवेचेर देंवसराचेर मरणाचेर ती पदवी आमकां कुटुंबाक संवसाराक दी म्हूण मागून तो महिमेचो प्रकाश आमचेर फांको म्हूण मागया. सुम्याचो आशिर्वाद मागया. येद्या वोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सल्वोन वेच्या अस्कत विश्व्यां भावार्थाचे
प्रार्थुया. ये देवा विचे सक्रामेंत काळजा कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळसदान आमचेटी आमी बोगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पयत मिस्तर मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. जो जियेताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससना. अमोलिक त्या रक्ता तेलाय म्हाका सोम्या उबी तुझ्या रक्ता नितळ तुका